फोंड्या पोटवेंचणूक अचकीत रद्द केल्ल्यान पोटवेंचणुके खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आशिल्ल्या उमेदवारांक धपको बसला। निमणे वेळार पोटवेंचणूक रद्द केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोलून काडलो, जाल्यार उच्च न्यायालयान दिल्लो निकाल हो धक्को दिवपी आसा। निदान न्यायालयान 24 वरांची तरी मुजत दिवची आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेसी वतीन केतन भाटीकर आणि अपक्षा वतीन गितेश नायक रिंगणात देविल्ले। तांच्यांनी फाटल्या 15 दिसांच्या नेटान प्रचार लेगीत केल्लो। मात पोटवेंचणुकेक फकत 16 वरां उरिल्लीं आसतनाच उच्च न्यायालयान ही पोटवेंचणूक रद्द केली। वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान सध्या राजकीय वातावरण बरेंच तापलां। निमण्या वेळार वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान विरोधकांनी ह्या निर्णयाचेर खर टिका केली। पोटवेंचणूक रद्द करपाचो उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक आपूण आधारपूर्वक सहमत ना। उच्च न्यायालयान लढो दिवपी उमेदवारांक नोटीस धाडून तांची बाजू आयकूंक जाय आशिल्ली, अशें आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले। जाल्यार हो निकाल पूर्व नियोजित आशिल्ल्याचे आमदार विजय सरदेसायान सांगले। ह्या प्रकरणा फाटली कारणां संबंधिताक खबर आशिल्ल्यान जनता स्वता निकश काडटली, अशें विजयाचे म्हणणे। On the main section, it is the duty, and anybody can go to the court and say hold the by-election within 6 months. The proviso, according to me, is an enabling power which says that you may not hold. You may not hold. Please understand this. It's not you shall not hold. You may not hold. It shall not apply if the remainder of the term of a member in relation to the vacancy is less than 1 year. So you can't go to the court and say that remainder of the term is less than 1 year and therefore there is a mandate not to hold the election. Please understand this. The words are not Election Commission or the central government shall not hold. These are not the words. So therefore I am in respectful disagreement with the 2 judgments of the Bombay High Court on which they were relying. I believed that even if 2 judgments are shown, another division bench has the prerogative to accept, which it seems to have done in this case, or after hearing arguments it may differ and may say we don't agree with this reasoning and therefore we are constrained to refer to a larger bench. This was the option. फोंडेचे इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हे जनतेक शॉक आयिल्लो आहा। कोर्टान कितें केलां, कोर्ट हेज ओनली अपहेल्ड द पोजिशन ऑफ द लॉ, हेज अपहेल्ड द लॉ। सो कोर्टांतल्यान फकत दाखयला कायदो कितें तो, आनी जे हे प्रोसिडींग्स पळयताले कोर्टान कशी चल्ल्या ती ताका सगळ्यांक खबर आशिल्लें हें जावपाचें आहा म्हणून। पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला हो सगळ्यांक खबर आहा आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसली कन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा। कित्याक आतां दिल्लें आहा तुमकां, तुमी तांकां तोंड दिलें आतां उलोवपाक, जाय तें उलयतात। म्हजे कोतान एकूच अशें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही व्हडली बॉडी, जे बॉडीक कळपाक जाय आशिल्लें की बाब रवी नायक ऑक्टोबरान भायर पडला, नवो जो मनीस येता ताका 1 वर्स मिनिमम आसपाक जाय। हो सिंपल पोजिशन ऑफ लॉ हें येदे व्हडले इलेक्शन कमिशनाक कळना। गव्हर्मेंट स्टाफ रिएलोकेट करचो पडटा, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज तुका बंद करचे पडटा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, डेव्हलपमेंट थांबता। सो हे सगळें फक्त 1 वर्साच्या टर्माक जावचें न्ही म्हणून हो कायदो आशिल्लो। सो इन दॅट सेन्स इफ यू सी दॅट वॉज नॉट एप्लिकेबल टू फोंडा। हे सगळें जाल्लें, एवरीथींग हॅड बीन कंप्लिटेड। 24 तास सुद्दां उरूंक नाशिल्ले फाल्यांचें इलेक्शन जावपाक। सो इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट इतलो सगळो खर्च जावन इतलो सगळो एफर्ट घालून फाल्यां फोंडेकारांक तांचो हक्क हें करपाक मेळचो ना। सो आमी आज चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा, स्ट्रॉंगली डिमांडींग की तांणी इलेक्शन कमिशनाक सांगून आयचे आयज जाता जाल्यार, बिकॉज देर आर वेज टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इवन विथ अ वर्बल अपील, आनी रातचे सुद्दां जाणा तुमी सुप्रीम कोर्ट दारां उगडचे अशी जर केस आसता तेन्ना। So we have appealed to them strongly to take this action. तांणी कितें सांगता तें तुमीच तांकां विचारचें, what updates they have got from the election commission.
मजगती फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या निर्णयाक धक्कोदायक अशें म्हटलां. न्यायालयान उण्यांत उणें 24 वरां दिवपाक जाय आशिल्ली. वेंचणूक आयोगा कडल्यान अजून कसलीच अधिकृत सुचोवणी येवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोर्टाचो निर्णय आमकां एकदम शॉकिंग आसा. स्टील नाव इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन अजूनय कांयच येवंक ना. आमी तिजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करता काय म्हणून. वी आर इन टच वीथ अवर सेंट्रल लिडरशीप, जेंच्या कडेन आमी उलयल्या. त्या खातीर लेट अस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्ह्यू घेतलो पूर्णता. कोर्टान आशिल्लें ताका सगळें विचारलें. 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो. पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना, बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताचे कडेन आमी वाट पळयत आसा. 23 तारखेच्या दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नाईक हाणें फॉर्म भरले आणि तो आज पर्यंत आमचो काल पर्यंत 5 पर्यंत जो प्रचार जो आशिल्लो तो प्रचार सामको तेंगशेर पाविल्लो सामको. आनी इल्ले करून आमचो त्रास जो आसा तो वाडत आमचो इतले पर्यंत पावलो की ते सभेच्या एक दिसा पयलींची सांगता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेय आयले आनी तांणी जनतेक हांगा फोंड्याच्या नागरिकांक संबोधीत करून आनी इल्ले आमकां बळगे दिवन ते केले. आनी कोणाकच म्हणजे कांयच कल्पना आसना. कोर्टान मॅटर चलतालो पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं आनी ताजे नंतर आज हो निर्णय आयलो अचानक. आनी खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग. एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना, कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना, पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.